मागशी कश्यप पत्न्या त्यांनी दोगोलकू इंद्रालय उच्चैश्रवस म्हणले घोड पळोवच्याक वता ताणे तो घोड भारी धवो उरता दुधावरे अगदी निर्मल दिसता पळयत असताना दोगोलक जेव त्यांनी सवत्यो ते घोडाय पळोवन घरा येतात घरा येना पडाना बायल लोकांक अभ्यास होत ना वय खंयचे विशयाबद्दल चर्चा करचे तशें दोन्ही लोक ते घोड्याबद्दल चर्चा करताय तेन्ना विनय ते कसं म्हणता कितली धवोच नाही तो घोडो दुधावारी म्हणून ताई वर्णन करता ही कद्र जरा कुसकी गुणाची ती कसं म्हणत की म्हळ्यार ना बा तो घोडो धव म्हळ्यार बी ताका बाल काळे आसा म्हणून सांगता ते विनय ते कसं म्हणता हे अख्खा तो घोडो धवो आसा म्हणून सांगता आणि तो घोड खरें धवोच उरता जाल्यार ही कद्र कसं करता की म्हळ्यार एक काम करावे तुका तरी म्हाका शर्तो आम्ही परत फाल्यां वचचें पळोवया जर ते घोड्याला बाल काळ उरले बा तूं म्हगेलो दास जेव का नाजाल्यार हांव तुगेलो दास जाता म्हणून सांगता तेणी विनय ते कसं म्हणटा अण्णा तो घोड तर धवोच आसा म्हणे ते चवथी वर्षिका शर्त जाका हो म्हणटा ही कद्र कसं करता की म्हळ्यार ती तिगेले चेडूं मोट्टूची दिवड ती तिगेले चेडूं आवडटू सांगता ती म्हटलं वचून ते घोड्याला बालच न्हय ते घोड्याला एक एक बाला एक एक दिवडार वचून लंकळचे तेन्ना कसं येता ते दिवड म्हळ्यार काळे न्हय ते बाल काळे दिसता पळय म्हणून मोसान ते विनय तेका होसच ती प्लॅन घालता आनी तिगे चेडूं सांगता तुमी जर हांव सांगितलें तशें केलें ना बा हांव तुमकडे शाप दिताली म्हणून सांग ते चेडूं बिश्टा घेन ते घोड्याला बाल्लाक लांबच्याक पाठोवन दिता भांतवटीले तेन्ना ती चेडूं तशी वचून ते बाल्लाक लांबता ಒಟ್ಟು दिवडा पिल्ला उठयला हेर दिवस ताणीची हे दोगांक नांवन करून परत ते घोड्या पळोवच्या म्हणून गेले रे घोड धवो आसा बाल मात्र काळे ते पळोवन विनय ते म्हणे ना आकाश मात्र करचें पडल्या वरता तेन्ना ही कद्र कसं म्हणटा हय पळयलें गो हांव तुका कसं म्हण सांगिल्लें हे घोड्याला बाल काळे म्हणून तूं न्हय म्हण मेले साधन शिकयलें न्हय हांव म्हणून तुगे शर्त गेल्लो म्हाका तशिल्लें बाल काळे म्हूण सांगून म्हूण तुका सांगता ती विनय पाप बी भोळीशी उरता ती अडना मेगेल चूक जाली खंय हांव चलवली तुका म्हूण सांग तर तूं आयच्या मेगेली दासी हांव सांगिल्लो अट्टू काम कर मेगेली म्हूण ती तिका जबरदस्ती ना सांगता ती पाप म्हूण घेन तिगेले दास जेवचें ओपता विनय ते कद्रू विचारता म्हाका तुगेले दास जाता अंतलें ना सुणटां घेवपाक कसं सांगता तुका म्हूण विचारता तेन्ना ती म्हणटा म्हाका अमृत कलश हांडू का स्वर्गांत आशिल्लें जर अमृत हांडिलें बा तर हांव तुका मेगेले दासी ल्हान तुलें मुक्त करता म्हूण सांग तेन्ना ही हो म्हणटा कसं करचें म्हूण ती विचार करून ते कशे पुरुष मारी अगदी तो महिमान्वित तपस्वी तो ती विनय ते खंयची आनी विंगड देवाले आराधन करचे वतना घोवाली सेवा अगदी मनोभावेन करते मनापासून ताच्यान कशें की म्हळ्यार तीन ते घोवाले अगदीची विनयतेन करचे ते तागेले सेवा पळोवन घोव तिका अनुग्रह करता ताच्यान तिका दोन्ही अंडे ती घालता मस्त दिवस पासून ते अंडे फुटणच राखता 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 कसं केलं बी ते अंडे फुटणच एक दिवस भांगरावरी पळवत आशिल्लें एक अंड ती जबरदस्तीनं भेटता तांतुल्यान पांय नाशिल्लें एक अगदी प्रकाशमान आशिल्लें एक पक्षी चरडार रुपान भायर पडता तोच अरुण आमगेले संपाती आनी जटायूल बाप्पा मुखार कोणीच एक कालाचे अतिक्रमण करचे ना म्हूण जगा दाखोवचे खातीर सूर्यान कसं केलें की मागीर अरुणाकच तागेलें सारथी जावन तागेले रथार घेता तो लोकांक कळका केन्नाची वेळ जावन खंयचे एक वस्त अमूक तितल्यो अवतिरीची ते जावका म्हूण आसा ते जावचे पयलीं जर आमी जर ताजें अतिक्रमण केलें बा ताजेर तेन्ना कसं जाता ते हांवें केल्ली चुकीक आपण एक उदाहरण अशी म्हणून तो पांय नाशिल्लो अरुण देवाले म्हळ्यार सूर्याले रथ चलयता आसा विनय तेका मारी दुख्ख जाता ती घोवाले वचून मस्त रडता पळया अशी मागीर चुकीन कसं जालें म्हणून तेन्ना तो म्हणटा तर अनेक अंड आसा पळय तो भेट नाका ताका एक टायम म्हूण आसा तो वेळ जायना पण आपणे आप तो अंड फुटून येता पण तुजी अशी कर नाका म्हूण सांगता तूं जरा समाधानान उर म्हूण सांगता तशीच ती हो म्हणटा तशी सुमार दिवसानंतर अनेक आशिल्लो तो अंड आपणे आप फुटता आणि तातूंत अगदी प्रकाशमान आशिल्लो एक पक्षी भायर पडून एकदम व्हड जाता तो गरुड आपण ती भारी खुशी जाता आणि आपण पहिल्याच्या वेळा खातीर केले चुकीची बी परत जाणीव जाता
त्याला कसं नाही करचे ना नव्हे जाऊन गेलो विषय तर कडेरी गरडू पळत आवसून तिथे सवतील शेवणी करचे तिथे चढवाल शेव करचे उठो तर भारी बेजार देता आम्हा पळून तर एक दिवस आपणाला आवय का विचारता आम्हा अशी कशी तू तिथे शेव कसले करता कसं गेलंय म्हणून त्यांनी ती ओटून मग खबर सांगता त्यांना आपणाला आव सुक ते दासी हांतुल्यान सोडो का म्हणून तर स्वर्गाक उडून होता अमृत हाडका म्हणून थंय पळयत पळाले काय ना अमृत कलश ते एक अग्नीचे मध्ये दवरल्या आणि विष्णू सुदर्शन चक्र फिरत असा आणि ते राखून देवदूत राबील असायचे ना गरुड विचार करता अरे कशी कडचे बा ते अमृत कलश हो तर होड पक्षी त्यांना तो विचार करून घेणं गेले मुखार होत तशी पण कुठं हाडचे ते म्हणे इंद्र वज्रायुधान ताका मारचे होता त्यांनी तो त्या गेले ते पंखाचे एक गरी मात्र ताका वज्रायुधा येता आणि ते देवदूता कुठं धावणार सोडता पंकशा पटापटापटा मारतो त्यांना वारस येत नाही वार चक्र ते उज्जाचे ते जो त्यांनी सराउंडिंग करून दवरलं होता ते नेऊन येतात आणि विष्णूला सुदर्शन चक्राचे फिरतो असताना बारीक खाजन पळून येतात आणि ते फिरत असताना एकदम तंतू ते आपल्याला अंगाला लागण्याशी भीतर होता आणि ते अमृत कलश घेऊन आणि त्या उडून घेऊन आपल्याला अवसल्या घेऊन पावता कडे विनत ते वर कद्रू देतात त्यांनी विनत कद्रू कसं म्हणतात विनत काय तू मेगले दासी आणि तुला मुक्त गेली म्हणून सांगता ह्या लोकांना शुलत होत असताना इंद्र काय ना अदृश्य रूपाने येता आणि अमृत कलश उकळ स्वर्गावचन सोडता दिल्याने बी हे गरुडान केले काम अगदीचे महत्वपूर्ण आशिल्ले आपल्याला शक्तीन जेवण युक्तीन जेवण तर आपल्याला आवसूक दासी हान तुला ना सोडयलो महानुभाव होता तागेले ते मातृभक्ती पळून विष्णू ताका आपल्याला वाहन म्हणून करून घेता भक्त पराधीन विष्णू तोची खुशीन ते गरुडाक आपल्याला एकदा वरून घेता आता रामाला बी तशी सेव करचे का हनुमंता तुका पयने योग येयलो ताकाची रामान बी तुका आमगेल वर्षिक पटाच्या फावसात मुखारी सीतान्वेषण कार्याक आमगेल बी एक नाव उरता तो म्हण घेनो कशी गरुडू विष्णू घेऊन ಒಟ್ಟುಗಡೆ उडतकी तशीची अगदी अशी ऋषमुख पर्वत तू राम लक्ष्मणा घेऊन चढील मनुष्य तुगेला पैकी योग सिद्धी असा तुवेची वचून हे समुद्र दांटून घेणं लंके वचून घेणं सीतेक सोदून घेणं का हीच आम्ही लोटला का लेका मना तुला आशा आम्ही कशी पण एक हाणतो यशस्वी जाऊ का म्हणून सांगतो ते जांबवंतान सांगितलं टू हनुमंत ऐकता टू लोकांचा राबी लागणारे बळगा पळयता आणि आकाश पळयता भुई पळयता पाय पडता नाव घेऊन सूर्याक अर्घ्य घेऊन घेणं त्यागेले स्तोत्राचे जप करता समुद्रा दंडेर एक हातानं एक मंडल बरयता आणि थंय तो बसून घेन रामाक राम बापाक उठलोकांक प्रार्थना करून घेन तो तागेले ते हाजे सूक्ष्म योग सिद्धीन तू योग साधन शिकून येतो म्हळ्यार अशकी म्हळ्यार तागेले आंग हव्यापासून हगूर आणि सूर्या पांय पडता नेला पांय पडता आणि श्रीरामाक जय जव म्हणून अडान घोषण करताची आकाशाची उडच्या सुरू करता रामान ताका दिलेले ते तेगेले नावाचे मुद्दी तेगेले ते मात्या जुट्टान दवर घेऊन उडच्या सुरू करता उडता 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 वता तानवची पळय मागची तेगेले अनुयायी उठची आमगेले हनुमंताक रामाला आशीर्वाद सदवर म्हणून त्यांच्या बसून रामाला आराधन करतात हनुमंतू वाऱ्यापासून हगूर जावन तशी उदकांत ईस मारता वताच की तशीच वयर आकाशांत उडता वता हनुमंतू रामनामाचे जप करता करता उडता उडता मस्त जोरात चाकाची ते समुद्रामध्ये एक गुड्ड वयर येता आणि हनुमंताले अंगाक स्पर्श करता हनुमंत पायान त्या गुड्ड्या मार्गेन मुखारच्या पळता दिलेले तंतुलाने एक मनुष्य ताका दिसता तेन्ना हनुमंत एक हातान ते गुड्ड्या धरून विचारता तू कोण तेंता म्हणटा हांव कोण की म्हळ्यार पर्वतरायाल पूत मैनाक म्हणलो हिमवंत म्हगेलो बाप्पा आणि पितृदेवतेले मानसपुत्री मेने मेगेल अम्मा आणि ईश्वराला बायल पार्वतीच मेगेल भयणी मागशी आम्ही कुठं पर्वत नव्हे आम्ही कुठं पक्षावरीचे पंख आशिल्ले आम्ही खंय वचून उरीत आशिल्ले जाल्यार
हाज्यान लोकांक जगा कुठची त्रास येता म्हणून इंद्रान कसं केलं की म्हण ಒಟ್ಟುची गुड्ड्याले ते पंख ताणें कापून उडयले वज्रायुधानं आणि ಒಟ್ಟು पर्वत ताणें तईची स्थिर जावन तशें केलें ताणें इंद्रान हें करता आसतना तुगेलो बाप्पा वायुदेवस न्हय तागेल्या हात्यान हांव हे दक्षिण समुद्राचे मुळां वचून निपून बसलो श्रीरामाले म्हालगडे सारखे सगरपुत्र त्यांनी बी पाताळाक वत असतना समुद्रांत वाट करून गेलेली त्यांनी आणि सगरपुत्रांक सदगत दिवच्याक गंगेक वाट करून दिली देखून तांकां बी एक सदगत मेळ्ळी गंगे निमित्तानं राक्षस लोकांक हंतुल्यान तांणी वाट करून वत आशिल्ले पाताळाक आनीक देवत लोकांक तांणी त्रास दिता आशिल्ले म्हणून देवराज म्हळ्यार इंद्र तागेर ताणें म्हाका हांगा हे समुद्राचे द्वार रक्षण कर म्हणून हांगा राबयलें म्हाका रामाले वंशा लोकांचे आपणाले एक जन्म जाल्लो म्हणून घेवन समुद्र रायर तुका सत्कार करया तू रामाल कार्या खातीर वतास न्हय तुका बेगीनशे आराम दिव्या अतिथी म्हण सत्कार कर म्हणून म्हाका समुद्र रायन सांगलें म्हणून हांव आयला आनी म्हाका बी तुगेल्या बाप्पान म्हाका उपकार केला न्हय ते बी म्हाका एक तुका कांय तरी करता म्हणून म्हगेली आशा आनी तूं आमगेले एक अतिथी घेवं का म्हणून सांगता तेन्ना हनुमंत हांसता आनी म्हणटा मैनाका तुगेलें उतर तुगेलें एक उदार हृदयाक आनीक तुगेले जेव्हा समुद्र रायले उदार गुणाक एक प्रतीक शे आनी आमी खंयचें काम धरलें बा तें करप पासून केन्ना खंय आमी कोणाला एक आतिथ्य घेवचें खंय आराम घेवचें एक मनोरंजन करचें करचें ना आमकां जे काम आमी करचें आसा फस्ट तें काम करूं का कडेक येवटो आमी विशेश दिवं का आनी ते दुश्ट रावणाले लंकेक हे समुद्र जलदुर्ग जावन रक्षण दिता आसा रावणान कोण मदत करताची तांगेले कसले एक उपकार रामाल भक्त लोकांक घेवचे ना अशें म्हाका दिसता ताकाची तूं इतले प्रितीन सांगिल्ल्याक म्हगेले अगदी तुका कृतज्ञता राम तुमकां बरें करो म्हाका खुशी जाली हांव मुखार वता थंय राम नाशी हनुमंत उड्डूनच हांव मुखार अशें सुमार आनी दूर वचे पासून सुमार 3 योजन तो मुखार वता तेन एकदम एक पेनमश आड येता उदकांतले आनीक देवत लोकांना म्हाका तुका गिळ म्हूण सांगल्या म्हगेलो आहार तूं यो म्हगेलो आताना पड म्हूण एक म्हणना ती ताका आव्हान शे दिता तेन्ना हनुमंत म्हणटा आमा हांव रामालो तूं तागेले एक कामा खातीर हांगा आयला हांव तें काम करून येना पडना तुगेले मनान तूं कसो आसा तूं कसो जाय तें घे तेन्ना तूं म्हाका गिळ जालें रे आतां म्हाका सोड म्हणटा तेन्ना तिका राग येता अशें म्हळें हांव तुजे कडेन येना पळय तूं खोगवे हांव तुगे ती विश्वास दवरना आनी आतां मेळिल्ले कोणी सोडताच वे म्हूण सांग म्हाका गिळ जाय तुगेलें तोंड तितलें व्हड कर म्हूण एकदम तो आंग व्हड करता तेन्ना ती बी अगदी व्हड करता तुगेलें तोंड आनी काय केलें तो आंग व्हड करता ती आनीक तोंड व्हड करचें म्हणटा घडवीत हनुमंत भारी बुद्धिमत्ता तेगेले एकदम छान सूक्ष्म रूप घेवन तिगे तोंडा भितर वता आनी ती तोंड बंद करता तोंडांतल्यान भायर येता तेन्ना येवन तिका सांगता पळय हांव आतां आयलें तुका तोंडा वचून म्हूण तिका सांगता तेन्ना तिका खुशी येता तेन्ना ती म्हणटा चेडा बेजार करनाका हांव तुका गिळचें आयिल्लें न्हय तूं थंय वतलें तुगेलें उजवण काय कितली तुगेल्या आंगांत कितलें चालाक आसा तूं कितलो हुशारू हे पळोवचे खातीर खंयचेय कठीण प्रसंग आयले तूं कशें वागता हाजो तूं शोध घेवचे खातीर देवत लोकांची म्हाका तुगेली परीक्षा घे म्हणून पटयलें हांव दक्ष ब्रह्माल धुव कश्यपाली बायल आनीक महानागांक जन्म दिल्ली हांव सुरसी म्हणून म्हगेलें नांव तुगेले कामान तुका यश मेळ्ळो सीतेल दर्शन तुका मेळ्ळो आनी ते मायावी राक्षसा निमित्तान तूं कसले एक त्रास जावन अशी उरो म्हूण ताका आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा हांगच्यान विदेश मुखार वचना पळय तुका सिविके म्हणले एक राक्षसिणी त्रास दिताली ती समुद्राच्या मध्य आसा ती हिरण्याक्षाल बहीण धनु म्हणल्यार राक्षस जाले बायल विप्रशेती म्हण तिला घोवाल नांव आनी लग्न जाले नंतर तिने राव आनी केतू म्हणले 2 लोकांक जन्म दिलो तिणें ही कसं करता की म्हळ्यार सावळीन धोर घेनूच तांकां कोणाक गिळत ती कशी सूर्य आनी चंद्राक राव आनी केतू गिळ जावताच की तशीच ही बी
हे समुद्रावयल्यान कोण कोण उडता ज्या पक्ष्यांनीक तांगे सावळी धोरणे न्हू तांकां गिळता पक्ष्यांक म्हूण सांगता. तशें हनुमंत आनी मुखार उडता वता. सुमार दूर उडना पडना ताका सकलच्यान कोण कित्याक तांडला वरता तेन्ना ताका दिसता हो हीच सिंहीक उरताली सुरसेन सांगेली म्हणून लेखतो. आकाशे हो उडता आशिल्ले तेन्ना हागेले सावळी धरून हागत आपल्या तोंडाक हागले म्हणून ते सिंहीक ना एक मनांत एक योचन केलं उरता. हनुमंत कसं करता की मारे व्हड जेवंक न्हू उडता उरता ते पळोवन ही कसं करता की मारे ही गेली तोंड आनीकची होड करता न्हू ताका तोंडाक घेवच्या का म्हणून ही बी गेली तोंड आनीक होड करता. हनुमंत आनीक होड जाता ती बी होड जाता. तेन्ना हो कसं करता की मारे सुरसेक कशें केलें ताणें तशी हनुमंत सान रूप घेवन तिला तोंड वचून सोडता. तिला काय ती बी तिगेलें तोंड बंद करून सोडता. तेन्ना हनुमंत तिगेलें पट्टांतूच एक न्हू वाडच्या सुरू जाता. वाडता 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 वचून तेगेलें ते वज्रावरी कठीण आशिल्लें ते नांगट आसात न्हय ताजें तिगेलें पोट बग दिता. बग धुयेन भायर येवन सोडता. ती मरता. तिगेलें ते मेलिल्लें शरिरान ते समुद्रान तो उडयता. तशी थंयच्यान तो मुखार उडता उडता वता आनी त्या खंयचेय एक विघ्न येनाचे मदें तो उडता उडता वचून केले वचून सुवेलाद्री पर्वताचेर वचून रावता.